ॲक्सिडेंट भरपूर वाढलेला आहे गोंय राज्यात ॲक्सिडेंट खूप वाढलेला आहे ह्याच्यात तुमकां कितें पडटा Accidents don't एक one due to potholes and second due to आज कितें जालां आमगे लोकांक थोड्या कडेन पयलीं गाडी घेता आनी लायसन्स काडटाय. हांव एसेंब्ली उलयल्लो की लायसन्स काडप सारकें स्ट्रिक्ट करपाक जाय. इट हॅज टू बी इन ऑटो मोड ओके ऑन द कंप्युटरायज सिस्टम वेअर नो ह्युमन इंटरवेन्शन इज देर. म्हणजे तुका जर तर गाडी चलोवपाक जायना तूं फेल जाता. सो ते कितें करता आतां गाडी पयलीं घेता आनी मागीर लायसन्स काडटाय. मोटरसायकल पयलीं घेता आनी मागीर लायसन्स काडटाय आनी मागीर कळटा तें लायसन्स म्हणल्यार कितें. सो दीज आर टू मेजर रिजन्स वाय एक्सिडेंट्स आर टेकिंग प्लेस. नो डावट इन्फ्रास्ट्रक्चर जाल्यार रस्ते जाले. रस्तो करता आसतना सारकें प्लॅनिंग जालें ना. रस्तो करता आसतना एक पाटी उदका वाट देखून सोडलो ना ताका लागून ती डॅमेज जाता. आतां ऑल दीस थिंग्स आर व्हेरी इम्पॉर्टंट. म्हणजे आमी जेन्ना कंस्ट्रक्शन करता आसतना कितें करता आसतना इट हॅज टू बी डन विथ इंजिनियरींग रोड इंजिनियरींग. आतां फ्रेशली रोड आहाय ते रोखडे भितर वयताय. फर्स्ट ट्रेन्सान सगळो नवे रोड केलेलो भितर वयता. PWDन आतां सारकें स्ट्रिक्ट दवरूंक जाय की रोड फ्रेश केलो ताका डांबर घालप ना. देर आर टू थिंग्स. फ्रेश घालप तो डांबर घालना जाल्यार एक गाडी मारताय लोक आनी इफ यू पुट इट ऑल्सो इट गेट्स फॉल. So you have to be very careful with it. Now all these factors are increasing the accidents, and the last, if not the least, is action on the roads. आता हे computerized कोण आनी कितें कोण चालान येताय तुका ऑटोमेटेड चालान जाताय. That is helping. But I somehow feel that we have to take strong action. Accident जालो वो कितें जालें आमी कितें जालें करपा जाय तेगे लायसन्स हें करपाक. कोणाक मारलो जाल्यार तेणें एक्सिडेंट तेगे लायसन्स हें करपा जाय रेगुलर. सम सिस्टम इज रिक्वायर्ड टू बी प्लेस. आय थिंक वी लूक फॉरवर्ड इन हॅविंग सम सिस्टम इन प्लेस फॉर दीस थिंग. वेल आमी एसेंब्ली उलयताय. आमी एसेंब्लींत उलयलें ऑटोमेटेड कर म्हूण जावं पोटहोल सारक कर म्हूण. आजून देखून इम्प्रूवमेंट ना. एवरी डे एकलो मनीस मारता. सो आजचो कितें जाता तें नाव वी लूक फॉरवर्ड इन सीइंग दॅट all this is put in place and we get less accidents. And मुगे मागणें आहा लोकां कडेन मातशें पावसान जावं पोटो जाल्यार मातशें स्लो चलय येवचो. ओके अल्टिमेटली इट्स युअर लायफ. यू हॅव टू टेक केअर ऑफ वन. एवरीबडी हॅज टू टेक केअर ऑफ वन्स लायफ. ओके जेन्ना पॉटहोल म्हणटा न्ही तुमी तेन्ना गव्हर्मेंटान फाटींच प्रॉमीस केलें की चवथी पयलींचे सगळे पॉटहोल आसा ते रिपेर करून दितले म्हणटा. आतां गव्हर्मेंट फेल जालें ते प्रॉमीस. पॉटहोल्साचे मुगे आर्ग्युमेंट एक वेगळो आहा. पावसान जे पॉटहोल सारके लायते उरपा नाय. रबल घायल्यार येवून ना. जेट पॅचरान केल्यार येवून ना. आतां मातशें ओवाड पडलो काय ना. म्हाका दिसता सगळे पॉटहोल आतां गव्हर्मेंटान जर तर हें डिसिजन घेयलें इज द बेस्ट डिसिजन दॅट दे कॅन टेक. पॉटहोल देखून कोण ना जाल्यार कोंता येता. बट हात पड ओवाड जालो काय ना. पॉटहोल सारको काडपाचो. आमगे आदली पण आमी कॉन्ट्रॅक्टर आहाय ते सिस्टम आहलो. पॉटहोल जर हितू पडला ते सायडीन पासून होणटाले आनी परते सोलिंग करताले आनी परते घाताले. ते दॅट सेम सिस्टम हॅज टू बी फॉलो. इट इज व्हेरी डिफिकल्ट फॉर मी. इट्स इजी फॉर मी टू टॉक बट ऑन द सायड इट्स डिफिकल्ट. लेबर मेळना आनी कितें मेळना. रॉबल बरी क्वालिटी मेळनाय. बट देन आय थिंक गव्हर्मेंट हॅज टू डू समथींग अबाउट इट. वी हॅव टू टेक दीस सिरियसली. अदरवायज इट विल नॉट स्टॉप. एवरी इयर यू आर गोइंग टू हॅव पॉटहोल बिकॉज बारीक चोय पॉटहोल तो गेल तर जालो ती परतून जाता. मागीर ते कितें करता इंजिनियरान कांय करना. ते काडा रेजिंग करतात. ते तांकां एक सारकें हें मेळटा तांकां कॉमन प्लॅटफॉर्म मेळटा तांकां. तो ते रेज करताय. म्हणजे ते आनी सोलिंग घालता आनी रेज करताय. सायडी बाबा तें उदक वयता तें चोवप ना. सो आय फील दॅट PWDन म्हाका दिसता हॅज टू डू समथींग बेटर दॅन वॉट दे आर डुइंग. एन आमगे कोणतरी कॉन्स्टिट्युन्सीन हांव मातशें एटेन्शन करता. लायक फॉर एग्जाम्पल आमगेलें अंडरग्रावंड क्लिनिंग केलें. सगळे रेप्रेजेंटेशन घेवन गेले. व्हडले मनीस आमगेले कुट्रेचे व्हडले मनीस आहाय ते मुगे ऑपोजिशन रेप्रेजेंटेशन घेवन गेले. PWD बेगीन हें कर म्हूण. बेगीन फिलिंग कर. बेगीन सोलिंग कर. बेगीन हें कर म्हूण. हांवें केश्शें आयकुना ताका. हांवें सांगलें मातशें रावाय. मातशें उवाड जायना. आतां मोमेंट हें जालो उवाड जालो पास हें बंद जालो. हांवें रोकडें रबल घायलें आनी रोलिंग करून बरें उडयलें. आतां सांचे बरें जालें. सर एवरी टायम हांवें पळोवपाक गेलें जाल्यार एक व्हडली एक्शन जातली कॉन्ट्रॅक्टराचेर हेजेर तेजेर आनी हो बोवाळ जाता मागीर बरें नाच जाता. आनी कोण म्हणटा सस्पेंड करतना तेंकां काडपाचें टर्मिनेट करचें पडटलें. मागीर हेजेर तुमकां कितें म्हणलें आहा हेजे विशयान
आय थिंक कोणाचें जाल्यार एक्शन जावपाक जाय नाजाल्यार जावपाक एक्शन जालें बरोबर कोणा भिरांत येना आनी आय एग्री वीथ यू एक्शन कोत्ताच म्हणटा कोण करता तें मागीर कितें जाता तुका तें कोणाचें एक्शन घेतलें जाल्यार कोण येता सांगता ताका सांबाळिना तुजें एक्शन घेवपाक ट्राय केलो तो आनी कोण येता आनी तुका सांबाळिना हें न चोयनासतना एक्शन घेयलें नाल्यार जाग्यार येतलें नाल्यार जाग्यार येतलें कोणाक जाल्यार एकले आपूण हें करपाक जाय मिस्टर गडकरी एक रिमार्क आहा पयलीं हांव सोदतालो सम ऑफ यू हॅव टू रिटायर आय थिंक ब्लॅक लिस्ट केलो कांय जावपाना पण गोंयांत जायना सर गोंयांत जायत डायरेक्ट एक्शन इट इज हें कितें जाता बिकॉज ऑफ सब सपोर्ट No, it is like this. Somebody has to do it once. I will press upon the chief minister to take somebody take him for a toss. ओके We have to hang somebody and then everybody will follow this. I think there are a lot of contractors. हांव जाणा मुगे इश्टी जायत कॉन्ट्रॅक्टर आहाय ते उमके भाशेन कॉन्ट्रॅक्टर आहाय ते इवन काम सारको नासतना हें करतात and I am one person who in my constituency, in our constituency, हांव तें चोयता तेसो कॉन्ट्रॅक्टराक काम मेळना काम सारकें करप ना आनी वयल्यान काम हाफ करून पयशे घेवप कितें करप नाटकां करप वी विल I pay attention to it. I think chief minister should dismiss 1-2 fellows from the PWD first and blacklist contractors and stop giving them work. हें जाल्यार जाग्यार येतलें नाल्यार